काणी सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय. एक रईत आणि ताचे कुटुंब एका हळ्ळ्यांत एक रईत आशिल्लो. तो वर्साक 2 बेळी करतालो. मात्र नाही ताच्या गादांत साबार रांदवे फळ वस्तू गुडांत 100 कुंकडां गोठांत गायो फातरांवरचे 2 पाडे माजर पेटे. मात्र नाही त्या घरांत दूध दही ताक तूप सदांच बरो रमताले. त्या रईताक काजरी जाल्ले आनी ताच्या आंगणांत तेगा भुरगीं खेळटलीं. आता तुम्ही सण चिंतूंक पुरो हो रईत ग्रेस्त म्हूण खंडीत नाही. हो रईत दुबळांतलो दुबळो. कित्याक त्या घरांत समाधान नाशिल्लें. हाका कारण जावन आशिल्लो सोरो. रईत आशिल्ले पयशे सर्व गाडांगाक घालून सदांच सोराचे पेस्त करतालो. सोरो सड जाल्लो तो वळू बायलेक मार. हेणे भुरगीं जोरान रडतात. पप्पा मारनाका पप्पा दामाया मम्मीक मारनाका तुझे पाय धरता. पूण सोरो मंडार आशिल्ल्याक ती बोबूत कळना जाली. सोरो सड जाल्ल्या तो वळू बायल भुरगीं भायर. रातीक बातेनाच्या कुडांत हांची खांपणी आनी न्हीद अशे दीस वेता वेता रईत बायले भुरग्यांक पोटाक ईदी नासता कश्टूंक लागलो. आतां बायल भुरगीं घर बैसळ्ळीं आनी पयशिल्ल्या गांवाक वचून पावलीं. एक सुरी बायल तेगा भुरग्यांक घेवन कितें करूंक शकत. अशें ती आवय पाद्री माद्री घर काम करून कशेंय भुरग्यांक वयर घालता. आतां भुरगीं तरणाटी जालीं. बरें शिकापी जडलीं. मोदें मोदें आवय भुरग्यांक बापायची भेट करूंक आपण व्हरताली. कित्याक नावाकपणी बापाय जाय म्हूण. आतां बापायन भुरग्यांच्या शिकपाक एक रुपय दिल्लो ना. तांचे कश्ट सुख पळयलोय ना. आतां बापाय ताडो जालो. ताच्या हातांत जोडी ना. आतां तुमी चिंतात गी भुरगीं बापाय कोलकातात म्हूण. वय भुरग्यांनी तांच्या सरीतीन बापाय कोळकोंक आनी पळोवंक सुरू केलें. पयलें सरू भुरग्यांनी मेळोन बापायचो सोरो सडयलो. घरांत समाधान पाटी हाडलें. कितलींगी वर्सां बेब्दो जाल्लो बापाय म्हातारे प्रायेर भूत शिकलो. भुरग्यांनी बापायक रास रास मोग दिलो. ताच्या सांगता वेळी करशिल्लो. ताका जाय आशिल्लें सक्कर दिलें. कित्याक ती भुरगीं पाद्री माद्रींच्या हाताखाल वाडिल्ल्यांनी रूप घेतिल्लीं. आतां सगळ्या हळसो लोक उलोवंक लागलो की कितली कश्ट आवय कितली बरी भुरगीं बापायक राया बरी पळयतात. पूण रईत भितरले भितरच सोड सोडतालो की हांवें बायले भुरग्यां खातीर कितें सुकूड ना. फकत कश्ट दूख मार दगदोनी शिवाय. पूण आज ती म्हज्या मेटांक दिवो जावंक पावली म्हूण दुखा गळोवंक लागलो. ह्या काणयेची न्हीद जावन आसा. आवय बापाय कसली ती जावंक पुरो. तांकां मनान घडो बांदला का तोळ संवसाराची गिरेस्तकाय आनी लांब आवक तुमकां मेळटलें. देव बरें करो. हांगासरच्या बरेयनारांक आनी तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. आज हांव एक माकड आनी कासायाची काणी सांगूंक तुमचे मुखार आयला. चडने 10 वर्सां पयले कोडयाच्या राना लागीं वालच्या सुंदर न्हंय नेत्रावतीच्या तडी चिंटू मुलो एक चुरुक माकड गुंड मुलो एक सकास कासाय रोवताली. दोगांय बरे इश्ट जावन आसली पूण विचित्र स्वभावाची. एक दीस चिंटू आनी गुंड खेळटाना तांकां एक बरे पिकले केळ्याचे केनबो दिसले. केळी पळोवन दोगांयकी बारीक खुशी जावन तोंडान पुरो उदक आयलें. चिंटू म्हणालो, गुंडू हांव वेगी वेगी रुखावय सोडून पुरा केली सकयल हाडटा. गुंड म्हणालो,
जाय चिंटू तू वयली फलाका म्हाका सकली फला दी. चिंटू जायत म्हूण वेगी वेगी बूम बूम करू कावय सडून पवलो. ताणें सगळी गोड असली फलां दोनी हातांनी गाबाक गाबाक म्हूण खाले. पोट पडलो उपरांत सकल रकुनाच्या गुंटूक पळोवन हा 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 कन हसून म्हणालो, गुंटू ही वयली फलां कितली रुचीक. सकली फलां ल्हान आनी तरणे. गुंटूक आयकून मस्त बेजार जावन दोळ्यां पुरो दुखायले आनी तें रावचे नाका म्हूण सकाळ टप 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 कनयले घेवसूंक सुरू केले. त्या वेळार एक भिरांकूळ वाघ गुर्र 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 कन दास सापेच्या फाटल्यान तावन दिसले. वाघान 2 मिनटां दवरचे पयले मांकडाक आनी फालांक पळयले. आज आपणाक बरे चावार मेळ्ळे म्हूण चिंतून खुशी जाले. वाघाक पळयले चिंटू भियेलो आनी केलेचे पानां आपणाक आड धरली. गुंडून वाघाक पळयले तक्षण एक उपाय करून सकाळ न्हंयचे भितर गेलो आनी व्हडल्या उदक ओडून आवाज केलो. उदकाच आवाज आयकून वाघान आपले दिश्मांगडा तो पयसका उदका कुशीन घाले. चिंटून हे संतर उपयोग करून सीटापाक मसा कळली मापोन धांवलो. सुरक्षीत जाग्यार वचून पावले उपरांत चिंटूक आपली सूक कली जावन दोळ्यां पुरो दुखायले. आपणाक कुमो केले बरे इश्टा हांवें मोस करिना आसले म्हूण भोगले आनी गुंटू लागीं वचून बुक्सांनी मागले आनी फुडल्या दिसांनी सगळे वांटून खाता म्हूण बासिले. आमकां हे काणी तोंडाचे न्हीत. आमी आमचे लागीं वांटून घेवचे आनी आमच्या इश्टांक केदांय मोस करिनास. आमकां गरज आसता तेदा ती आमकां मजा दितात. म्हाका हे अवकाश करून दिले सर्वांक देव बरें करूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव शॉने जॉर्ज सुवारेस. म्हजी फेदगस उरपी काणी काणी कांटा आयका. म्हज्या काणयेचें नांव बुरवंट कावलो. एका गांवांत रूख आसलो. त्या रुखार मस्त सुकणीं रावतालीं. कवले पारवे नाविलां पुरे कुटुंब जावन रावतालीं. थंय इल्लेशे पयस एक माटा आशिल्लें. त्या माटा भितर मस्त गुगी आसताले. ते दीस बरो न्हिदताले. रात जातले तांचे पक्षीपणा करूंक भायर वताले. एक दिसा ते रुखा लागीं पावले आनी सुकणांच्या ल्हान पिलांक लटोवन सकयल घाले. आनी ज्या दिसा टावन ह्या सुकट्या मोडे त्या गुगी मोडे निश्ठुराय सूट जाली. सुकटांनी चिंतले ह्या गुगींक एक बूश शिकयचे. आमी आज राती ताचेर जगडकाच्या. पूण कावल्यान सांगले नाका नाका. ते बारीकशी उशार ठेवून बारीकशी उशार आमकां तांकां सोलवंक जावचें ना. पूण कावल्यान सांगले पूण कावल्यान सांगले नाका नाका. ते बारीश आमकां तांकां सोलवंक जावचें ना. पूण सुकणी कांय आयकुना. ताणें झगडे केलेंच. तर सुकणी कुड्डी जाली. तर सुकणी लांगडी जाली. आनी कावलो म्हणटा हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें झगडे करूंक वची नाका म्हणून. आतां हांगा या हांव एक तुमकां उपाय सांगता. कवल्यान सुकण्यांच्या कानान कलंगी कुसू 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 मोडले आनी सुकण्यांनी कवल्याक सारसारी मारले. तो कवलो उबोन उबोन त्या माटा लागीं गेलो. आपयले ते भायर येताय की. आनी घुगऱ्यान सांगलें तूं कालाक हांगाय. कवल्यान सांगलें हांवें सुकण्यांक पयलेंच सांगलें. घुगरे बारीकशे दिवन बारीकशी हुशार झगडे करूंक वची नाका म्हणून. देखून म्हाका ताणें सारसारी मारले आनी म्हाका ते पाट वचूंक बेळ दिसता. आनी घुगरे गोड गोड
उठ्यांक बोललो आनी म्हणालो तुका आय चिंता करिनाका हांगाच राव म्हज्या कडेन. कोणी महाराजा कडेन हांव पळयता. दिसवट कवल्यान सांगलें रे बरें करूं घुगऱ्या म्हण म्हाका माटाय बिटाय रावूंक जायना. हें सुरू कर. एक म्हजें पट्टू हाडटा. दिसवटा वेटा ते कवल्यान तियारा रावून ते रुकार उठ गेली. आनी एक दिसा घुगसर न्हिदतना त्या कवल्यान सुकण्यांक आपयलें आनी सांगलें ही हाडा रावून त्या माटाच्या बागला लागीं दवरा. सुकण्यांनी तशें केलें आनी ते कवल्यान ताचे घासटिले आनी त्या आडारांक उजो पुरा घुग भितर असले भोंवून सुरू केले. अयो अयो आमकां बचाव करा बचाव कर. कोणी बचाव करूंक येवना. सर घुगी थंय सिमेले. ह्या काणयेंतून आमकां 2 दिसां मेळटात. एक गोड गोड उच्चांक बोली नजो. शक्ती प्रास रानवाय उंच शक्ती किंटा युक्ती मेलू दे बरें करूं. मोगाच्या वरयणारानो आनी जमलेल्या सोमेस्तानो तुमकां म्हजो प्रणाम. आज हांव तुमकां एक काणी सांगता. ही काणी जावन आसा वाघ आनी हुंदीर. एक व्हडलें रान आसलें. त्या रानान सबार मनजती जियेतली. वाघ तांचो राय जावन आसलो. कोणाक ह्या पायगडीन अशें राखतलो. अशें आसता एक दिसा गांवचे माजार हुंदराक धांवडोन हाडटा आनी कितें दन खाता म्हणटना वाघ तांच्या मुखार प्रत्यक्ष जाता आनी माजराक म्हणटा ये माजरा आत्ताच्या आत्ता हुंदराक सोड नाजाल्यार हांव तुका आत्ताच्या आत्ता जीविशी मारता. माजार भियान गांवाक धांवून वता आनी हुंदीर वागाचो उपकार बावडटा. वागा तुवें म्हजो जीव बचाव केल्ल्याक हांव आनी तुजो उपकार केदाळय विसराना म्हणटा. मागीर केदाळय विसराना म्हणटा. मागीर केदाळय विसराना म्हणूंक आनी त्या रानाक एक शिकारेगार पावता आनी शिकारेगाराची दिश्ट वाघाचेर पडटा आनी आपले जाळ वाघाक उडयता आनी वाघ शिरकाता आनी शिकारेगार म्हणटा वाघ कशें शिरकालो न्हय. हांव वता हांगा दवरून वता. हांव पाटी वयतना व्हरता म्हूण रानाच्या दुसऱ्या बागलेक चलता. मागीर पाट्येच्या पयले हुंदीर पुरा पळयोन आसता. आपल्या इश्टाक बचाव करिजा म्हूण आपल्या बारीक दांतांनी तें दाळ पिटो पिटो करता. मागीर पिटो पिटो करूंक आनी शिकारेगार पाटी येत आसतना वाघ शिकारेगारा मुखार प्रत्यक्ष जाता आनी शिकारेगार गांवाक पाटी धांवून वता. गांवाक पाटी धांवून वचूंक आनी खंयचे शिकारेगारी त्या रानाक येवंक मान करिनात आनी सबार मनजती इश्ट जातात आनी मोगान जियेतात. न्हीद आमची ल्हान बरी करण्यो आमकां जैताक पायतात. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजो प्रणाम. हांव मेवान वास्करास. हांव UKG शिकत आसा. हांव वागसगो काडला एक काडी. काडी सांग बाय काडी सांगे ओडली माय. ऐका एका गांवांत एक भुरगें आनी हांव येल्ली. त्या भुरग्याचें नांव राणी. एक दीस राणीक मायच्या घरा वचूंक आशा जाली. राणीन मम्मा कडेन सांगलें मम्मा आज म्हाका मायच्या घरा वचून जेवून सांगलें. मम्मान सांगलें जायना पुता परवा या म्हूण सांगलें. राणी आज तसाचें म्हूण हट केलें. मम्मान सांगलें जायत पुता म्हूण जागृताय नस म्हूण सांगलें. राणी खुशयेन भायसर गेलें. येतना ताका एक वाघ आनी गोरलो मेळ्ळो. ताणें सांगलें
हा 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 आज म्हाका गामात जेवको हांव तुका कथा म्हूण सांगलें. राणीन सांगलें राव वागामा राव कोल्या हांव तुका एक सांगता. हांव मायच्या घरा सोडून गामात जेवून खावून फाटीं येता तें जाल्यार तूं म्हाका काड म्हूण सांगलें. कोल्यान आनी वागान जायत उरलें. राणी मुखार मुखार गेलें. मायच्या घरा पावतना सांजें जाल्लें. दुसऱ्या दिसा राणी मामाच्या घरा भायर सरलें. भायर सरतना ताका एक उडस आयलो. कोला आनी वाग राखोर आसा म्हणून. राणी माय कडेन जाल्ली पुरा विशीं सांगली. मायन तोटाकसर एक व्हडलें दुदयान आयली. ताचे भितरलें मांस काडून ताचे भितर राणीक बसोन सांगलें. कोणेगी काले मुनी सांगल्यार गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. राणी जायत म्हणून उलोवन गेलें. येताना ताका एक कोलो मेळ्ळो. कोलो पयस जावन पडलो. कोल्याची लेंडी गडगडली. कोल्यान धैर्यान विचारलें कोण तूं हांगा नवें आयलें कोण तूं म्हूण विचारलें. राणीन सांगलें गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. पयल्यांत बियालो कोलो पांय गाडी दिवन धांवलो. राणी लोळोन मुखार गेलें. येताना ताका एक वाग मेळ्ळो. वाग धैर्यान विचारलें इल्लो भियेलो. वागान विचारलें कोण तूं हांगा नवें आयलाय कोण तूं म्हूण विचारलें. राणीन सांगलें गुडू मोठा राय देवयलो वर्साडा म्हूण सांगलें. पयल्यांत भियेलो वाग धांवलो. राणी लोळोन मामाच्या घरा पावलें. ह्या काणयेची नीती कितें म्हळ्यार उपाय करता आसल्यार आमी आपायांतले राखण करून घेवया. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव क्लायडा. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुदवंत मसली. एका गांवांत एक मसली पागसो पागी आसलो काय. तो सदांच मसली पागोवंक दर्या तेजेर पावतलो. सदांचे परीस तो दर्या थंय पावलो आनी तांणी ताचें जाल उडयलें आनी दर्या थंडेर बसलो. अजाप म्हणलें बरी ताका जाल बंद मसली मेळटाली. तो संतोशान पेंटेक वता आनी विकता. ताका बरे पयशे मेळटात. पूण पेंटेक वता आनी विकता ताका बरे पयशे मेळटात. आनी की फाल्यां मासली दरीचे मुल्या इराद्यान इल्ले बारीक आनी नवेंच जाल हान दर्या देगेक पावता आनी ते जाल उदकाक देंवयता आनी राखून रावता. मोतीन ताच्या इतली आशा आसा की म्हाका जाय तितले पयशे मेळटात. पूण ताचें जाल ओडतना ताका एकच ल्हान पील मसली मेळटा. ते जाळ उखलतना ते ल्हान पील मसली बोब घालता. हो मामा मामा दयाकन म्हाका सोडटाय गी. हांव उदक ना जाल्यार मोत्ता म्हूण सांगता. धाकटी मसली एक उपाय करता आनी उलयता. दयाकन तूं आज म्हाका सोडटें. हांव वचून म्हज्या सविश्ट मसल्यांक तुजी विशीं सांगता. फाल्यां बरे मसल्यांक हांव आपणता. बुदनांतलो पागी ह्या ल्हान मसलेचे उतर आयकता. ह्या पागीक पयशांची आशा इतली लागली की तो सपनांच पयशांची मिटयो मारता. ल्हान मसली संतोशान उदकाक उडी मारता.
मारता आनी बारीस वेगान पोल ताच्या इश्टा कडेन पावता आनी पागीच्या हातांतले पयस व्हरता. दुसऱ्या दिसा पागी सकाळी वेगी उरता आनी मासली धरूंक वता. पूण ताचे जाळ ओडटना ताका एक मासली मेळना. ल्हान मासली एक फातराच्या इड्याक रावन उरल्या मासली सांगता, हसता आनी जाप दिता. मोगाच्या पागी मनशा चड आशा केदींच बरी न्ही. पागी बेजारायेन दुकान पाटी ताच्या घरा वेता. ह्या काणयेचो सार जावन आसा. आमकां कश्ट येताना आमी आमचे बुदवंतकाय उपाय करीचे. उपाय आसा अपाय सुकयता. देव बरें करूं. आयले सगळ्यांकी बरो दनपार मागता. मुजे नांव सारा पिंटो. मुजे कान्येचे नांव संसाचो तामासो. एका रानांत एक सोबीत धवो सुंच आसलो. आपूण सर्वप्रा सोबीत म्हणून ताका बारीस गर्व आसले. तेणे पाशा जावच्या मनजाती कानी जीवदाळेंक कितें तामाश करची ताची सवय. दिवडा मामा तुका पायस नानू. रेवेंत आनी कितें चिंत तुजी आंगोण सरती मू. चे तुजी आवाज पळयतना म्हाका बिरमो दिसता म्हणून हांसून सोंसो तामाशा करतलो. आनी इल्ले मुखार येताना सोंसो अस्तीक पळोवन म्हणालो, तुजे पाय व्हडलो, कोंबे बरी, कान तोटप्या बरी, सोंडी पेरमारी बरी, पोट ओगोळी मंचण्ण बरी, दांत दाड्या बरी. मुजे बरी जोरान धांवन पळया कितलो मजा आसता म्हणून हांसून सोंसो तामाशा करतलो. हे पुरा पळयल्या संसेचे माय म्हणाली, तशें पुरा सांगनो सोपुता. हेरांक तामाशा करची बरी सवय न्ही, ती पाड सवय. ह्या रानांत मनशाची पुरा तुजी भाव आनी बहीण आसल्या बरी म्हणून मायन ताच्या बुधबाळ सांगली. पेल काटा मायन सगळे काय आयकता. दुसऱ्या दिसा सोंसो उडोवन येताना ताका आस्वल मेळ्ळो आनी सोंसो अस्वलाक म्हणालो, तूं काळ्या अंगसो कापरी, तुजो ताळो कितलो कर्कश म्हणून हांसून कळांक लागलो. दीस वेताना सोंसाचो तामासो सडत वेतालो. असो तामासो सजून जायनासतना अस्वलांनी हस्त ताका बुचकेचे म्हूण निर्धार केली. एका दिसा मैदानांत चोंचो पूण कितलो सोबीत आसा म्हणून आंग पांग घुंवून पळयतना अस्वलांनी हस्त ताच्या लक्षार गेली. चोंचो उडोवन धांवता म्हणटाना अस्वलान काबाक धरले आनी म्हणलें, तूं सट्टा की तामाशा करना आसते, आतां तामाशा करना आस पळया म्हणून ताच्या मुठींत घट्ट धरून म्हणटाना जसं धम्मकेय आसा. तिशीन अस्त म्हणाली, आंगोडे ताची कडी करता. अस्वलान चोंचाक बिजान तिशीन उडयले आनी अस्तीन ताच्या सोंडेंत गिरगीर कन्न गिड्डीतल्या बरी उडोवन सोडलें. दामाया म्हजो जीव काडी नाका आसती मामा, आनी मुखार हांव कोण्णा की तामक असोना, ती सूख जाली म्हणून रडोन म्हणलो सोंसो. आनी तशे वाटेके आतां विक्की धांव म्हणून अस्तीन ताका सकयल सोडलें. सोंसो धांवलोच आनी मुखार तो कोण्णा की तामाशा करिनासलो. न्हीद आमी हेरांक तामाशा करिनोजो
अरेक लंगाव रावतीचे कित्या मुळार अरेक जिवीक आपणाची विशेषता आसा. देव बरें करूं.